नमस्कार. हाव इंजिनिअरिंग अंतू खंयचे ब्रांच वेंचू म्हळ्यार आमगेल कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो आसा निरंजन कामत. निरंजन मायट मुडबिद्रीन तूं मेकॅनिकलान तूं इंजिनिअरिंग करता आसा. निरंजन तुका ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. थँक्यू. निरंजन तूं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग कशान घेतला? सांदकू न्हू म्हाका गाडी बस तसले व्हेकल्स पळयल्यार भारी एक इश्ट आशिल्ला आनी म्हगेल्या घरकडे आसूचे पुरा एक खेळची सामान हांव 2 दीस भितर त्या मेकळ न्हू ताजे भितर कसं आसा ताजे भितर ते कशी वर्क जाता म्हणून पळयत आशिल्लो. ते म्हाका भेतूच्या गोत आशिल्ले शिवाय वापस जोडसूच्या गोत नाशिल्ला. ते जोडसूची कशी म्हणून एक शिकूक मेकॅनिकल इज अ रायट ब्रांच म्हणून म्हाका कळ्ळें मागीर. सो हांव मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग घेतला काय. ओके. सो हापन ता मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग वचका म्हणू लेखिल्ले स्टुडंट्सांना तांगेला आशिल्ले खंयची इंट्रस्टाक मेकॅनिकल लायक म्हणून दिसता तुका? मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग इज लायक वास्ट ब्रांच. इट इज अ कोर ब्रांच. सो तुमगेला खंयचे एक नमुन्याचे क्युरियोसिटी आसल्यार एक कसं एक मशीन कशी वर्क जाता, जो एक गाडी जो एक कसं कॉम्पोनेंट कशी क्रिएट करचे, जो तुमकां एक डिझायनिंग फिल्डांत इंट्रस्ट आसल्यार देन मेकॅनिकल इज अ व्हेरी गुड ब्रांच फॉर देम टू चूज. ओके. सो आता मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग घेतल्यार 4 वर्सां इंजिनिअरिंग कोर्सान तूं तांकां कसं कसं सब्जेक्ट्सांनी आसता शिकच्याक? 4 वर्सां इंजिनिअरिंगांत फर्स्ट इयर त्या पुरा जनके कॉमन सब्जेक्ट आसता. तेन्ना आमकां पुरा ब्रांचाचे एक ओवरव्यू मेळटा खंयचे खंयचे ब्रांचान कसं कसं सब्जेक्ट्स आसता म्हणून. सेकंड इयर देखून येताना मेकॅनिकली स्पेशली उलोवचें जाल्यार तांतू आमी आनीक एक क्लासिफाय करत म्हळ्यार तांतू डिझायन सब्जेक्ट्स आसता, थर्मल सब्जेक्ट्स आसता, मागीर मॅन्युफॅक्चरिंग आनी मेटिरियल रिलेटेड सब्जेक्ट आसता. तांतू आमकां डिझायनिंग सॉफ्टवेअर्सांनी शिकयता ती तशी एक कसं कॉम्पोनेंट डिझायन कशी करचे त्या पुरा डिझायनिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्सान शिकूंक मेळटा. तशीची आमगेला AC फॅन तसला पायपलायन्स तसल परता कशी वर्क जाता ते आमी कशी कन्स्ट्रक्ट करता ताजे बगे पुरा आमकां थर्मल सब्जेक्ट्सान शिकूंक मेळटा. तशीची नवे नवे मेटिरियल्स येता प्रोड्यूस करचे मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्निक्स त्या पुरा आमगेल्या मॅन्युफॅक्चरिंग सब्जेक्ट्सान तो आमकां शिकूंक मेळटा. ओके. सो हा पुरा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगान तूं शिकतरी मुखार कसं स्कोप आसा एक मेकॅनिकल इंजिनियराक? मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करून जातरी आमकां तांतवरान मस्त नमुने ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ असल्यार तांणी तांगेले मास्टर्स करून की सायंटिस्टांनी पुरो जेवता. तशीची एग्जाम्स आनी बरोवन घेवन पब्लीक सेक्टर कंपनीजांतू ज्यो अशी वर्लाल इंडस्ट्रीजांत आनी पुरा वचता. सो तांकां एक गव्हर्मेंट सेक्टरांतू लायक ऑपॉर्च्युनिटीज आसा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. तांकां कोर सब्जेक्टांतू जॉब करता म्हणजे जाल्यार सो तांकां डिझायन सेक्टरांतू ऑटोमोबायल इंडस्ट्रीजांतू आतां आनी मुखारी म्हळ्यार पुरा नवे नवे इन्वेन्शन्स जाता आसा, नवे नवे टायपाचे व्हेकल्स आनी पुरा येता आसा. सो तांकां तांतू मस्त नमुन्याचे स्कोप आसा मुखारी. ओके. थँक यू सो मच निरंजन. तू हांगा येवन आमकां मेकॅनिकल ब्रांचा कसं आसता आनी कसं कसं ऑपॉर्च्युनिटी आसता एक मेकॅनिकल इंजिनियराक म्हणून आमकां सांगला. हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशीच आमगेले ह्या कार्यक्रम पळयल्या सकट वीक्षकांक देव बरें करूं.